आमकां सकडा की तुवें सावी उक्ती केल्लो दीस जावन आसा, दार उक्तें केल्लो दीस जावन आसा. तुजी स्तुती आमी गायता, तुका हरसीत हांव सोम्या, वंदन करता. ह्या बागी दिसा आमी आराधन करता ह्या सांजेच्या वेळार. पयल्यान पयले हो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ पाठयता सोम्या जेजू. आमचो तुवें मोग केल्ल्या खातीर आनी त्या मोगांत त्याग आटापून आसा. तुकाच खाली करचे तसलो मोग, त्याग भरीत मोग, सेवेचें जिवीत आमच्या हर एकल्याच्या बाच्या खातीर तुकाच तुवें खाली केल्लो मोग आमी नियाळता. आनी ह्या मारिफात आमकां तुवें जिवीत आपणावन दिलाय. आमी सरपडता सोम्या तुजे मुखार. घालत्या काळजान तुजे मुखार आमकां आमी समर्पण दिता. तुका आमचें धन दिरवें आनी ताजे भायर आमचे पयशे, आमचे काणीक तुका नाका. तुका जाय आमचें काळीज आनी मन. ह्या आराधनाच्या वेळार आमी आमकां संपूर्ण रितीन तुका समर्पण दिता सोम्या. आमच्या आराधन तूं मानून घे, आमचें समर्पण तूं मानून घे सोम्या. आमच्या पातकी जिणे वरवीं पयस वता आसतना मनीस जावन ह्या संवसारांत येवन आमकां सगळ्यांकी तुवें फाटी हाडलें. एकल्यानच विंसून तुवें हाडलें. हर एकल्या मनशांक तुवें बापा लागीं फाटी हाडले. मोगळा सोम्या जेजू, कितें फाटी आमी तुका दिवयता. तूं कशें जियेलोय तेच प्रमाणे आमी जिवोवचें. ती जावन आसा खाणीक आमी तुका भेटोवची, तुका मानवचें तसलें. अशीर वाट आमच्या जिणेंत न्यायनितीन आमी जिवोवचें, सतान आमी जिवोवचें, प्रामाणीकपणान जिवोवचें, तुवें दाखोवन दिल्ल्या मौल्यां खातीर आमी जिवोवचें. ही जावन आसा खाणीक आमी तुका दिव्य जाल्ले. आज हे आराधन आमी करता आसतना आमी बसयता सोम्या आनी आमकां आमी समर्पण दिता. आमचें जिवीत तुज्या देखीकाल समर्पणाचें जिवीत जावन आमी तुका दिता. तूं जावन आसा आमचो बरो गवळी. भाड्याचो गवळी न्ही, कामागार न्ही तूं बगार. तूं जावन आसा बरो गवळी. तुका हर एक बोकरे मोगाचे, हर एक शेळयांक तूं वळखताय. हर एक शेळी सुकोन गेल्ल्या वेळार पाटी हाडताय. हो दीस अखेर जाता आसतना आमी अर्घ दिता सोम्या. आमकां हो दीस तुवें दिल्ल्या खातीर आमी योग्य न्ही, तरी पूण तुज्या उदारपणान हो दीस तुवें आमकां फावो केल्लोय. आनी तुवें आमकां राखलाय आयच्या दिसा. आमच्या जिणेंत तुवें आमकां जायतीं आशिर्वादां वतल्याय. सदांच आमकां तुवें राखून सांबाळ्ळाय, आमची जतन घेतल्याय बऱ्या गवळ्यान. आमी संतोश पावता. मोगळा सोम्या जेजू, आमी तुज्या हिंडाच्यो शेळयो जावन आसा. तुज्या अमोलीक रक्तान तुवें जोडून घेतिल्ल्यो शेळयो जावन आसा. आमी भाड्याच्या गवळ्याच्यो शेळयो न्ही, बगार तुजे शेळयो. आमच्या खातीर सदांच जीव दिल्लो सोडवणदार तूं जावन आसाय. सदांच आमकां राखचो आमचो सोडवणदार जावन आसाय.
आमच्या कष्ट दुखांत सदांच आमकां सांगत दिवचो आमचो गवळी जावन आसाय. मोगळा सोमयाजी आमी आमकांच तुका समर्पण दिता. पवित्र सभा घडोवन आमकां हर एकल्याकी तुज्या हिंडांत तुवें दवरल्याय. तुज्या देखीकाल आमचे जतन घेवच्या खातीर गोवळ्यांक तुवें दिल्याय. वर्तें जावन आसा आमचे बाग. तुज्या हिंडांत आमी आसचे आनी मोग आमी जोडचो, तुजी जतन आसची. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयलो, आमकां हर एकल्याक सोदून आयलो आनी ताणें आमकां हर एकल्याक सुकून गेल्ल्यांक, भायर पडलेल्यांक पाटी हाडल्यान देवा लागीं ताणें आमकां व्हेल्यान. देवा लागीं रावोंक, देवा संगीत जियोंक आनी तशें करचे खातीर ताज्या जिवाचें बलिदान ताणें आमकां दिलां. ताजें रगत ताणें वारयलां, ताज्या रगतान ताणें आमकां मोलाक घेतल्यान. सोम्याची कृपा विशेष, ताजो त्याग विशेष, ताजो मोग विशेष. आमच्या कश्टांत आमकां सोडून वचो गवळी न्ही स्वामी जेजू. शेळी कांट्या जटकुटामध्ये सांपडून पडून बोब मारता आसतना धांवून वचून उखून हाडच्या गोवळ्या बरी सोम्या जेजून पातकाच्या कांट्या झाडामध्ये आमी सांपडून पडलेल्या वेळार कुर्सार बरोवन रगत वारून आमकां हर एकल्यांक ताणें बाचाव केल्यान. त्या सोम्याचें आराधन करचे खातीर आमी हांगासर आसा आतां. सोम्याक आमी गीत गावया, ताजी स्तुती आमी गावया. बरो गवळी तो आमचो, ताणें आमच्या खातीर केल्लो त्याग आमी वळखून घेवया आनी ताजी स्तुती आमी गावया. येसु स्वामी ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಹಸಿಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಹಸಿವೆಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು,
ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. भुकेल्ल्यांक आमकां सोम्या जेजून खाण दिलां आनी तान येल्ल्यांक आमकां सोम्या जेजून आमकां पिवन दिलां. खाण ते ह्या संवसाराचें न्ही, पिवन ह्या संवसाराचें न्ही, अमूल्य खाण आनी अमूल्य पिवन सोम्यान आमकां दिलां. ताजी कूड आनी रगत आमी सेवन खाली आमी ह्या संवसारांत जिवंक न्ही, बगार सासनाक जिवोवच्या खातीर ताची कूड आनी रगत दिल्लो आमचो सोमी जेजू बरो गवळी. आयच्या आराधना वेळार खंयच्या खातीर मागतात गे म्हणून एकल्या मित्रान म्हज्या लागीं विचारलें. आज आमी आराधना करता आसतना आमच्या सोम्या लागीं बऱ्या गवळ्या लागीं आमी मागचें. फाटल्या साबार दिसांत तावन कोविड पिडे वरवीं काम होगडायलेल्या आनी काम होगडावच्या स्थितीराच्या त्या सर्व भावा भयणी खातीर कुटुंबा खातीर ह्या आराधना वेळार सोम्याची काकूळट आमी मागची. आमी पळयता ह्या पिडेन साबार जाणांक ग्रास इला, मरणाक बली केला आनी जायते मनीस पिडेक वळाक जाल्यात. आनी हाजो परिणाम कितलो की म्हळ्यार ह्या पिडे वरवीं आमच्या भोंवतणी सगळें स्तब्ध जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. कामानांत वेव्हार सगळो बंद जाला, हर एका क्षेत्रांत सगळें बंद पडलां आनी ह्या वरवीं मनशांक आदायना. कुटुंब पसची जबाबदारी आसच्या कुटुंबाच्या वडिलांक काम नासता आसतना कुटुंब सोलोन वरची जबाबदारी जोडायची जाल्या. आनी त्याच प्रमाणे जोडी खातीर परगांवाक गेल्ल्या भावा भयणीक काम नासता आसतना थंयसर कोश्टून आसात. कोणा कडेन उलयता आसतना इत संगत आमकां पळोवंक मेळटा. काम ना, काम मेळच्या खातीर मागा, कामांतावन काडीन अशें मागा. आनी हे उतर फाटल्या थोड्या तेंपातावन दिसपडटा म्हणले बरी आमकां आयकूंक मेळटा आनी तशेंच आमच्या लागीं ह्या खातीर मस्त मनशांनी मागोवंक विनंती केल्या. आमी दिसपडटे मागता, पूण आज प्रत्येक रितीन ह्या आराधनाच्या वेळार ह्या उद्देशा खातीर आमी मागया. ह्या आराधनांत तुमी जायतीं जाणां भाग घेवन आसात. जावं पुरो तुमकां असली परिस्थिती आयल्या, या तुमच्या लागीं कोणेय असल्या ह्या गरजे खातीर मागोवंक सांगलां, तुमकां वळख आसली मनशां कोणी असल्या स्थितीक पावल्या जाल्यार आज आमी तांच्या लागीं तांच्या खातीर मागया. सोम्या लागीं सोमी जेजू आमकां हर एकल्यांक सोदून ह्या संवसाराक आयिल्लो बरो गवळी जावन आसा. देखून सोम्या जेजू लागीं ह्या खातीर आज आमी आराधनाच्या वेळार मागया. जेजू बरो गवळी आमचे थंय बिरमोत पावसो आनी ताज्या उपरांत ती बिरमोत कार्यगत करचो तसलो. तो आमच्या थंय हुस्को दाखोवचो बरो गवळी जावन आसा. सोम्याची बिरमोत आनी ताचो हुस्को आमी पवित्र पुस्तकांत एका ओपारींत आमी पळयता. ती ओपार आमी आतां आयकुया पवित्र पुस्तकांतावन. मातेवान बरिल्ली सुवार्त अध्याय 20 वळ 1 तावन 16 पर्यंत हे वाचप सुवार्तेचे ही ओपार इल्लीशी लांब आसा. आमी सवकास नियाळून सोम्याची उतरां आयकुया आनी ताजे उपरांत नियाळ करया.
दाका मोळ्यांतले वावुराडी सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाका मोळ्यांत दिसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून फांत्यार वटून भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मोजुरी दिता म्हणून निश्चित करन ताणें आपल्या दाका मोळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मोळ्यांत कामाक वसा म्हणलो तो, आनी तुमकां फावो ती मोजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या चड उणें 12 वरार उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पार करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणलो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मोळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मोळ्याचो धनी आपल्या मकद्दमाक म्हणलो, आळांक आपय आनी तांची मोजुरी दी. निमाणे तावन सुरू करन पयल्याक पर्यंत दिवन वच. तवळू 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मोजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्याची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटले म्हणून तांणी चिंतलें. पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धनयाक पुरपुरोन ते म्हणले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यान 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वतांत पडून दीसभर गोळ्ळ्या. जाल्यार आमकां दिली तितलीच मोजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांच्या मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मोजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्ही. आतां घे तुजे मोजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलेंच हांवें निमाण्या कामाक धरलेल्याक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात ती पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात ती निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आत्तां आयकल्ल्या ह्या ओपारीचेर थोडो वेळ नियाळ करया. सोम्या जेजून ही ओपार सांगिल्ली एका उद्देशान. तो उद्देश कितें गे म्हळ्यार जेजू पातक्यांक सांगाता खातलो जेवतलो आनी तांच्या संगी इश्टागत करतलो. आनी तें पळोवन फारिझेवांक, शास्त्र्यांक, शिकोणदारांक जेजूचें हें वर्तन बरें सारकें म्हूण दिसूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तांच्या चिंतपा प्रमाणे तें नियमशास्त्र बरें पाळिल्लें आसा. आनी तांणी चिंतलें कितें म्हळ्यार सर्गींचें राज, देवाचें राज तांकां एक बांदून दवरलेली बुती. कित्याक म्हळ्यार तांणी नियमां बरीं पाळल्या, उपास केला, दान दिलां आनी ताज्या उपरांत साबत पाळ्ळा. हें सगळी तांणी केलां देखून आपुवंत मनीस, आपूट मनीस म्हूण ते चिंतले. आनी कोण सगळी ही नियमां पाळी नातले गे ते देवाच्या राजा भितर वचोंक, सर्गींच्या राजा भितर वचोंक योग्य न्हय म्हूण तांच्या मतींत आसलें.
सूक वसूल करतल्यांनी म्हळ्यार सूक वसूल करून परकी रायाक सूक दितल्यांनी देशद्रोही केल्ले बरे जीवशी मारलेल्यांनी कोटी जणी जियेल्ल्यांनी तांणी कशें सर्गीच्या राजाक वेचें आवो बापाक मान दिनातल्यांनी परकी देवाची सेवा करतल्यांनी बंबे पुजा करतल्यांनी तांणी कशें सर्गीच्या राजाक वेचें ते बरे मनीस न्ही ते देखून तांकां सर्गीचें राज फावो न्ही जेजू आपूण प्रवादी म्हूण दाखयता तितले मात्री आसतना आपूण देवाचो पूत म्हणटा तशें आसता आसतना ताणें कशें ह्या पातकी मनशाक सांगाता मेळचें ताणें कशें तांकां पातकां बोगसूंची आनी तांकां कशें समाजान ताणें गौरव मान दिवचो हे सकडी ते ओपूंक तयार नासलेले हे पळयता आसतना तांकां राग येतालो हे पळयता आसतना तांकां तोडवूंक जायनासलें मोसोर जातालो आनी असल्या संदर्भार जेजून येवपार तांकां सांगिल्ली जावन आसा ह्या ओपारीच्या रुपार जेजू तांकां दाखोवन दिता कितें म्हूण सांगल्यार तो ह्या संवसारांत आयिल्लो असल्या मनशां खातीर पातकी मनशां खातीर कोटी जिणी जियेतल्या खातीर तांचें परिवर्तन करून पाटी देवाच्या राजाक काडूंक कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचला देखून कोणेय नासता नजो बरें करतात भोव बरें तांकां सर्गीचें राज आसा वायट करतल्यांक सर्गीचें राज मेळोवंक जाय तो जावन आसा उद्देश देवान हर एका मनशाक रचलोलो सक्कड मनशांनी ताचे संगी सर्गीच्या राजांत सासनाक जिये जाय आनी ताका देखून ह्या ओपारी मारिफात जे सुरवेर कामाक आयिल्ले मनीस म्हूण सांगल्यार कोण सक्कडी बरी जिणी जीवन आसात आपूट जिणी जीवन आसा ते सक्कडी उपरांतल्या घंट्या प्रमाणे त्या धनयान कामाक पयले मनीस जावन आसात ही सकडां व्यभिचाराची जिणी जियेल्लीं सोरपणां केल्लीं सूक वसूल केल्लीं मनशां साबात पाळी नासलीं मनशां ही सकडांय उपरांतल्या घंट्या प्रमाणे आयिल्लीं मनशां सांजेच्या वेळार कितें जालें सकडांकी एकच लेखाची मजुरी आमच्या संवसारी चिंतपा प्रमाणे हें असाध्य कित्याक म्हळ्यार ह्या प्रमाणे काम करूंक गेल्यार तो काम करतालो मनीस घडये भितर दिवाळी जाता कित्याक म्हळ्यार 1 घंटो काम केल्यार सगळ्या दिसाची मजुरी मेळटा जाल्यार तांणी कित्या खातीर सगळ्या दिसाचें काम करीचें गरज ना 1 घंटो काम केल्यार पुरो आनी तो धनी घडये भितर ताज्या लागीं असलें होगडावन खावन घेता साथ दिना संवसारी चिंतपा प्रमाणे संवसारी व्यवहार प्रमाणे अशें जावंक साथ दिना पूण जेजून सांगलो उद्देश कशें देव जिणी बरी जिणी जिल्ल्यांक सर्ग दिता गी तेच प्रमाणे कोटी जिणी जिवन परिवर्तन जातल्या मनशांक तेंच इनाम सर्गींचें राज दिता निमाण्या घडये जिणी परिवर्तन केला ताकाय तसलें भाग मेळटा जेजून खुर्सार उमकलता आसतना ताज्या उजव्या कुशीन आसल्या स्वराक पळया सगळी जिणी सोरपण करून तो जियेलो पूण अकरेच्या घडये मोरच्या घडये ताणें ताज्या जिणयेक पाश्चात्तापावन जेजू लागीं ताणें आपणा खातीर काकुळतू मागली आनी जेजून ताका भासायलें आयच्या दिसा म्हजे संगी तूं पारंदामांत म्हळ्यार सर्गीच्या राजांत आसतलोय हो मनीस सांजेर 5 वरांचेर न्ही बगार सांजेर मोजुरी दिवच्या 100 वरांच्या इल्लेशा घडयां पयलीं आयिल्लो म्हूण सांगेत आनी ताकाय जेजून तें इनाम दिलें आमी हो नियाळ मुंदोर व्हरया आनी ताचे पयलें एक गीत आमी गावया आज
आम्ही काम होगडयलेल्या खातीर ह्या आराधनाच्या वेळार मागता विनवण्याच्या मागणे. आमच्या भोंवतणी मस्तू जाणां आसात निरुद्योगी जावन आज कंती दुकान आसची, बेजारांत आसची, जिणयेची अनसर्टनटी म्हूण सांगल्यार केदाळा ही पिडा अखेर जाय परत्यान एक कामां मेळटीत, केदाळा परत्यान पोटी आमकां आदाय येत असले मस्तू अपदैराचे जिवीत आमच्या भोंवतणी लोक जीवन आसा. देखून तुमया लागीं मागया आनी सांगात आस हे गीत गायता आसतना आमकां आमी उडास कर्ण घेवया. आमचो सोबी जेजू आमकां हात सोडचो आमचो सोडवणदार न्हय, तो आमकां रोसलोलो देव, आमची सोडवण केल्लो देव आनी तशेंच आमचे थंय बिरमोद दाखोवचो आमचो सोडवणदार, आमकां हात धरून चलोवचो आमचो सोडवणदार. सकडांनी आमकां हात सोडला जाल्यार आमचो सोमी जेजू आमचो हात धरून आमकां चलोवन व्हरता. आयची परिस्थिती तशीच आसा भोंवतणी, कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याक तांचे तांचे कश्ट आसात आनी ताका देखून आनी एकल्या कुमोकाच्या स्थितीर नात. आनी ह्या सगळ्या संदर्भाचेर आमकां कुमो करचो आसा एकलो जेजू आमचो सोडवणदार, आमकां रचलोलो देव आनी तशेंच आमची सोडवण केल्लो आमचो सोडवणदार. ना निन्न सृष्टिसिद्ध देवा म्हणलें कंतार आमी गावया आनी तुमकां साथ दितर ह्या गितांत तुमी भाग घेवंक उलो दिता. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೈವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೈವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೈವ. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೈವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೈವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೈವ. ಎಡರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು, ಅಂಚದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು, ಅಂಚದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೈವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೈವ, ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೈವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೈವ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾಳೆಂದು ಕೈ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾಳೆಂದು ಕೈ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು, ಅಂಚದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು, ಅಂಚದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ
ಕಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವೆ ಕಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನಗಾಯಿತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯೇ ರಕ್ಷೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನಗಾಯಿತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯೇ ರಕ್ಷೆ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೈವ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೈವ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೈವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, सोम्या जेजूनो फारिजेवांक दाका मोळांतल्या वावुराड्यांच्या वपारी मारी फात जाप दिली. देवाच्या राजांत बरें केल्ल्यांक नियमां पाळलेल्यांक आनी तशेंच बरी जुनी जियेतल्यांक जागो आसा. सांगात आस वायट जुनी जियोन परिवर्तन जाल्ल्यांकी तांकांय देवाच्या राजांत जागो आसा. आनी त्या खातीर आमी मोसोर पावोवचें म्हूण ना, कित्याक तें देवाचें उदारपण. आनी ताका देखून जेजूनी वपार सांगून ही जाणवाई ही समजोणी फारिजेव शिकोणदारांच्या पंगडाक जेजून दिल्ली. मोगाच्यानो जेजून एक बरीशी वपार विसली. हे लिसांव वो संदेश तांकां दिवचे खातीर ती वपार जावन आसा दाका मोळांचे वावुराडी. आनी ताणें विंचली जावन आसा काम वपार वावुराड्यांची वपार ताणें विंचली. यार खंयच्याय वपारी मारी फाती जेजून तांकां ते लिसांव दिव्य तें, पूण जेजून ही वपार विंचून कश्ट ताल्या विशांत दंडसताल्या विशांत संकश्टांक बली जाल्ल्यांक दुबळिकायक बली जाल्ल्यांक आसायाक जाल्ल्यांक कशें देव तांकां राखता आनी पोसता ताचें उदारपण दाखयता म्हणून जेजून ह्या वपारी मारिफांत आमकां दाखोवन दिलां. हेर खंयच्याय रितीन जेजून ती शिकवण दिवे ती, पूण जेजून देवाचो मोग ताची काकुळट ताजो हुस्को आमचे थंय ह्या मारिफांत ताणें आमकां दाखोवन दिलें. दाका मळांतल्या वावुराड्यांची वपार तो धनी सकाळीं फांत्यार उठोवन गेलो. आज ही वपार आमच्या भोंवतणी कोश्टांच्या सक्कर मनशांक भोव अर्थ दिवचे तसली वपार, बुजवून दिवचे तसली वपार जावन आसा. काम नासलेल्या बेकारपणांत आसलेल्या मनशांक कशें धनी तांकां आपल्या दाका मळ्यांत काम दिता, तांच्या जिणेक भद्रती दिता, तांच्या खाणा जेवणाक गरज आसचें कशें वो दाखोवन दिता म्हणून ह्या वपारींत जेजू आमकां दाखोवन दिता.
तो धनी सकाळी 6 वरार गेलो उठून. तिथले वग्गी कोणी काम आरंभ करणार आणि सांजेर 6 वरांसोर काम चल्ले आम्ही वपारीन पळयल्यार कित्याक म्हळ्यार सांजेर 5 वरांचेर वचून ताणें कामाक धरले मनशांक आणि एकच वर तांणी काम केलें म्हळ्यार सांजेर 6 वरांसोर काम केलें. आणि ताणें वचून कामगारांक धरन तांकां मजुरी फिक्स केली, थारायली. तुम्ही म्हज्या दाका म्हळ्यान काम करशात जाल्यार इतली मजुरी दिता. आणि ते मनीस ओपले कित्याक म्हळ्यार तेणे भोंवतणी खंयसरी काम नासलें जाय नातल्यार तितले सकाळी म्हणटा वचून कितें तयार आसले म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार तांकां काम नासलें, निरुद्योगी जावन आसले. आणि जेजू आणि त्या धनयान तांकां आपयत आसतना कुशेन ते ओपले कित्याक म्हळ्यार कनिश्ट आयच्या दिसाक म्हूण आमकां सांबाळ मेळटलो, मजुरी मेळटली म्हणल्यार बरोसो तांकां जालो. आणि ते वचून काम करूंक लागले. त्या धन्याचे तोट कितले व्हडले म्हळ्यार कितल्याय मनशांक काम दिवंक थंयसर अवकाश आसा. तो ल्हान तोटागार न्ही, ताज्या तोटान कितल्याय मनशांक काम दिवंक आसा. आनी देखून तो 9 वरांचेर गेलो आनी ताणें पळयलें आनी ताणें तांकां म्हळें हांगासर कित्याक उबे रावनात, आमकां कोणें काम दिवना, येया म्हज्या तोटान काम करा. 12 त्या धनयान लाभ पळयलो जाल्यार तो खंडिती जावनी 12 वरांचेर 3 वरांचेर 5 वरांचेर वचून तो कामाक आपयतो ना. कित्याक म्हळ्यार ताका लुकसाण जाता, ताका नश्ट जाता. आनी हें पळोवन दुसऱ्या दिसा तावन कामाक येवचे मनीस ते काही खेळते आमकां सांजेर वचून ₹1 मेळटा जाल्यार कित्या खातीर आमी सकाळी वचूं जाय म्हणून ते काही सकाळी येवच्या बदलाक 2 उपरांत काही येवन सांत्या काट्याला घेता आसले कोण ना. पूण तो धनी कितें पळयता म्हळ्यार ताज्या तोटान काम आसा पूण तो आनी एका दिश्टीनी पळयता, लाभ न्ही. तो कालें पळयता की म्हूण सांगल्यार हे मनीस आज काम नासतना रावल्यात हांगासर, तांकां जर तर काम ना जाल्यार तांच्या कुटुंबाचो खर्च कसो वयतलो, तांकां खाणा जेवणाक कितें मेळटलें. तो त्या कुटुंबा विशयांत चिंता, त्या कामगारा विशयांत चिंता, ताज्या तोटाच्या कामा विशयांत लाभा विशयांत न्ही. बागार तो काम करतल्या वावरडा विशयांत चिंता, तांच्या जाग्यार तो रावता. वो धनी निजाकी व्हड काळजाचो मनीस. बिझनेस करतले ते तांच्या दृश्टीन मात्र पळयतात पूण वो धनी कामगाराच्या दृश्टीन पळोवचो व्हड काळजाचो विशाल मनाचो वो धनी जावन आसा. आनी ती मजुरी दिता आसतना ताणें दाखयल्ली ती एक रीत विशिश्ट जावन आसा. ताणें कितें म्हळें म्हूण जाल्यार मजुरी दितल्याक निमाणे तावन सुरू कर. सकाळी तावन काम करनात पुरो जाला तांकां, तांणी वेगळी सांबाळ काडून वचचें तें. पूण तो धनी कितें करता म्हळ्यार ते सकाळी तावन रावुरले काम नासतना खंती दुकानां आशिल्ले, खंडीत जावन तांणी केल्लें काम एकच वर पूण निजाकी तांकां मस्त कंत आकांत आसलो. कित्याक म्हूण जाल्यार काम नासल्या त्या दिसा तांणी कशें कुटुंबा पोसचें देखून ताचें विशाल मन उदारपण तो थंय दाखयता धनी. आनी ताजे उपरांत वो धनी बऱ्या मनाचो धनी. म्हूण सांगल्यार निमाण्या मनशांनी ताज्या लागीं तर्क केले. त्या सांजे 1 वर काम दिलाय न्ही कली न्ही ती म्हणून. पूण
त्या मनशान धन्यान केल्ल्यान कांय अन्याय नातलो कित्याक म्हळ्यार सकाळीं तांकां कामाक धरता आसतना ताणें तांकां सांगलें तितलेंच ₹1 दिता आनी तुमी कामाक ये ते ओपवले कुशेन. पूण जें कितें सांजेर आयिल्ल्यांक मेळ्ळें गी तें धन्याचें उदारपण. आनी तो उलयता आसतना त्या मनशांनी त्या धन्या लागीं शीण उसारलो तरी पूण धनी तांकां तांच्या लागीं रागार उलयना. तो काल्यां करता की म्हूण सांगल्यार तांच्या लागीं मोवाळेन उलोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. तो म्हणटा त्या पुरपुरलेल्या साकराक तो धन्यान तांच्या मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें आळे इश्टा. तो काल्यां म्हणटा म्हूण सांगला आळे इश्टा. तो ताका सांगना तोंड दाबांनी वच म्हूण सांगना तो कितें म्हणटा म्हळ्यार आळे इश्टा. त्या धन्याक तांणी सवाल केलें देखून तांचो राग येवना. बगार तो सकणा कडेन मोवाळेन आसो धनी. तो धनी विशाल मनाचो काकुळतीचो धनी. ताजें चिंतप आनी हुस्को कितें म्हळ्यार सक्कड कुटुंबांनी जाय पुरतें जेवंक खावंक आसा जाय, खाण जेवण आसा जाय आनी त्या देखून कोणेय भुकेन मरों नजो, गरीबपणांत दुबळीकायेंत आसूं नजो म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता ही वोपार आंतलो धनी कोण गे म्हण जाल्यार स्वता देव जेजू जावन आसा. आनी ते वावराडी ते सक्कडी मनीस ताणें रचलेले. आज आमी सक्कड कामेल्यां खातीर मागया. जेजून सांगली वोपार आमी आयकत आसतना नियाळत आसतना. फाटल्या सबार दिसांत हांव न्हू आमच्या लागीं मस्तू मनशां विनाती करना आसात. काम गेलां आमच्या खातीर मागा म्हणून. एका मनशान अशें म्हळें काले म्हूण सांगल्यार ताजें काम केल्लें आनी सांजेर घरा येवन ताणें भोव बेजारायन सांगलें म्हजें काम गेलां म्हणून. आनी ताची स्त्री बायल ती म्हणली आज म्हाकाय तशेंच जालां म्हणून परगांवांत वावर करचें. दोगांकी कामांत हाडून काडलां. आनी अशें मस्तू मनशाची स्थिती आज जाल्या. कामांत हाडून काडलां आनी ताज्या उपरांत मनशांक जाता तितले पाटीन धाडटे आसात. थंयसर सांबाळना आनी ताज्या उपरांत भाडें बांदूंक पयशे नात. खाणा जेवणाचे तत्वार आसात. मस्तू कुटुंबां आसलीं. आमच्या गांवांत हांव परगांव वचून वावर केल्लीं. एका वेळार आमच्या समुदायाक आमच्या समाजाक मस्तू आदार दिल्लीं. तेच प्रमाणे आमच्या गांवांत हांव भायल्या गांवां वचून काम करची भाऊ भयणी मस्त आसात. तांच्या हर एकल्याची स्थिती अशीच जावन आसा. अतंत्र अनसर्टनटी. एक तर कामांत हाडून काडलां नाजाल्यार कामांत हाडून काडच्यार आसात. आनी थोड्यांक कामाक दवरलां तरी पूण व्हड बरेंपण कांय ना. अर्दो सांबाळ 1/3 तिनांत 1 वांटो सांबाळ. मागीर थोड्यांक काम जाय जाल्यार कर सांबाळ दिना. असली एक परिस्थिती आज उपजल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. भोव खंतीची आनी चिंताजनक स्थिती. हे केदाळा अखेर जायत, केदाळा परत्याने फावटी काम मेळत, केदाळा परत्याने फावटी आर्थीक स्थिती फाटीं येत. देव एकलो मात्र जाणा. हांगासर मनशाचें योजन कांय चलना. अति व्हडले मनीसी हजारा लेखान कामाक दवरचे मनीसी आज 10 फावटी चिंतात कितल्या मनशांक हांवें कामांत उरय जाय. आनी तांची जावन आसा काय म्हळ्यार म्हाकाच आद आयना हांवें कशें हेरांक काम दिवचें गे म्हणून. व्हड व्हड मनशांची ग्रेस्त मनशांची गत ही जाल्या आज. परगांवांत आसलेल्यांची आनी आमच्या गांवांत आसलेल्यांची. आनी असल्या संदर्भाचेर आमकां आसा एक वाट आनी बरवसो स्वामी जेजू क्रिस्त.
ताणेंच आमकां ही ओपार दिल्ली. त्या ओपारीचेर आमी नियाळ केलो. त्या सोम्या लागीं आमी मागया. दुबळ्यांक पळयत आसतना ताजें काळीज रडतलें. भुकेल्यांक पळयत आसतना ताजें काळीज कळवळ्ळें. आज आमच्या भोंवतणी मस्तू आनी मस्तू मनशां ह्या गतींत आसात. सांबाळना कर्स चड आसा. आनी तातूंत आज आमी सोम्या लागीं आमी मागया. असल्या स्थितींत हांव न्हू लोकांक भावा भयणीक कुटुंबाक भायर हाडच्या खातीर आनी वाट दाखोवंक कशें मुखार वचोंक जाय. अंधकारांत आसल्या गतीची स्थिती जावन आसा. काळोखांत दाट काळोख आसलेल्या वेळार मुखार खंय वचचें म्हूण कळना गे. हातांत दिवो नासल्यार त्या नमुन्याची स्थिती आज सक्कड मनशांची जाल्या. मुखार कशें वचचें गे म्हणून देखून ह्या संवसारांत उजवाड जावन आयलो स्वामी जेजू. ह्या संवसारांत बरो गवळी जावन आयलो स्वामी जेजू. ह्या संवसारांत मनशांचे कश्ट पळोवन बिरमत पावलो स्वामी जेजू आमचे मदें आसा. आमच्या भोंवतणी आसल्या सक्कडांची बोगणां ती आमी सोम्या मुखार दवरुया. मनशाच्या जिणेंत उजवाड जावन आयल्या सोम्या आनी तशेंच दुर्बळकायेंत आशिल्ल्यांक कश्टांत आशिल्ल्यांक वयर उबारलेल्या सोम्याक आमी आज उलो मारया. आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या सक्कड दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजां खातीर ह्या गिताद्वारी आमी सोम्या लागीं मागया. कित्याक म्हळ्यार तो मात्र एक बरवसो जावन आसा. तो मात्र एक बरवसो जावन आसा आज असल्या गतीन. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ದೀನಳ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ अय्या. हें कंतार गायता आसतना आमचे कश्ट सोम्या मुखार आमी उबारुया आनी प्रत्येक जावन कोण सक्कडी काम होगडायलेलीं आसात, काम होगडावच्यार आसात आनी उण्या सांबाळाक कश्टांनी काम करून तांचे जिवीत सारतात त्या सक्कडां खातीर ह्या कंतारांत आमी सोम्या लागीं मागया. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ದೀನಳ ಬಾಳನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ದೀನಳ ಬಾಳನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹುಡುಕರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹುಡುಕರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ. ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ. ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ಬಡವರ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ದೀನಳ ಬಾಳನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ನಂಬಿದ ನನ್ನವರು ನನ್ನ ದಾರಿಗಳಾದರು. ನಂಬಿದ ನನ್ನವರು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾದರು. ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು
ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ యేసయ్య. ಈ ದೀನರ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ యేసయ్ಯ. ಈ ದೀನರ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ యేಸయ్ಯ. ಈ ದೀನರ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. मोगळा सोमिया जेजू, या गीतांत आम्ही गायलेल्या प्रमाणे आज आमच्या भोवतणी निरुद्योगी जावन काम नासतना दुबळीकायेंत आसच्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या लागीं आमी हाडटा. ह्या आमच्या मागण्यांत तुजे थंय आमी उबारता. आमचे काळीज आनी मन पळोवन आमचो मोग केल्लो देव तूं जावन आसाय. तुजे असलो सोडवणदार देव आमकां दुसरो ना. मोगाळो सोमिया, आज आमी तुज्या लागीं मागता. सक्कड भावा भयणींचेर तुजी दिश्ट घालच्या खातीर आमी मागता सोमिया. ह्या ओपारींत तूं आमकां दाखोवन दिलें कशें तूं काकुळदार आनी तशेंच उदार. ह्या संवसारी चिंतपा बरी तुजें चिंतप न्ही बगार. तुजें चिंतप सर्गींचें चिंतप जावन आसा. लाभाचें न्ही बगार बिरमोतेचें. कश्टांत आसलेल्या मनशाक राखचें आनी सांबाळचें. काम नासतना बेकार आसलेल्या मनशाक जिणयेक भद्राती दिवचें चिंतप सोमिया तुजें. तांच्या जिणयेंत धैर्य दिवचें चिंतप. तांकां काळोखांत आसल्यांक उजवाड दिवचें चिंतप तुजें सोमिया. ह्या ओपारींत तुवें आमकां दिलाय. ह्या ओपारींत आमी पळयल्ले प्रमाणे नियाळलेल्या प्रमाणे आयकल्ल्या प्रमाणे आज आमी मागता. आमच्या भोवतणी आसच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर, काम होगडयलेल्या आमच्या सक्कड भावा भयणी खातीर आमी मागता सोमिया. तुजी दयाळ दिश्ट तांचेर आमी मागता. मस्त कुटुंबां आज कश्टाच्या स्थितीक पावल्यात. ह्या सर्वां खातीर आमी मागता मोगाळा सोमिया. ह्या कोविड पिडे वरवीं सगळ्या संवसाराची आर्थीक स्थिती कोसळ्ळ्या. कोणी कोणाक काम दिवच्या स्थितीर नात. स्ವಂತ काम करतल्या मनशांक आदाय ना जाला. काम दितल्या मनशांक तांच्या लागीं संपन्मुलां नात.
तांकां मनीस नाकात आज तांच्या लागीं आदाय ना ह्या सर्वांचेर तुजी दिश्ट घाल सोमये जेजू तूं असर्या अजापा केल्लो आमचो सोडवणदार जावन आसाय तुझ्या एका सुत्राक सगळी सृष्टी खाल जाता सरोवरांत उठलेलें उदक तुवें शांत केल्लें उदक शेण उदक नातलेल्या जाग्यार उदकाचें शेण नातलेल्या जाग्यार लोकांक तुवें खाण जेवण दिल्लें पियोंक दिल्लें सोम्या आज आमी मागता आमच्या भोंवतणी आसलेल्या सर भाव भयणी खातीर सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागता आमच्या पातका वरवीं आमी तुजे तावन पयस गेल्ले मोगळा सोमये जेजू तुजी काकुळतू आनी बिरमोत सगळ्या मनशाकुळाचेर आमी मागता सगळ्यांचेर सगळ्यांकी आज तुजी दया तुजी काकुळ तूं गरज आसा मोगाळा सोम्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो सोम्या मुखार हें आराधन आमी चलयता आसतना आमी मागया अब्राहमान विनाती केल्ल्या वेळार सोदोम आनी गोमोरा खातीर देवान ताचें मन परिवर्तन केलें मन बदलिलें आनी ताका सगळ्यांकी ताणें राखलें आनी सांबाळलें निनिवेच्या लोकान तांचें जिवीत बदलून देवाक उलो मारलेल्या वेळार 1,20,000 लोकांनी उलो मारलेल्या वेळार देवान तांकां नाश करूं ना तांकां राखलें सोमीस देवाचो पुतूस ह्या संवसारांत मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार मस्त मनशांनी ताच्या लागीं ताजी दया मागली मनशांनी बेश्टायल्या वेळार आणखी व्हड ताळ्यांनी मागलें आनी जेजून तांचे थंय बिरमोत दाखयली जावं पुरो कुर्ड्यात बार्तिमेवाक ह्या कोडकारांक व्हडल्यान उलो मारता आसतना सोम्यान तांचे मागणें आयकलें त्या नितीदाराच्या वायट नितीदाराच्या खोट्या नितीदाराच्या ओपारेंत जेजून आमकां दाखयलें कशें एक विधव स्त्री वचून त्या नितीदाराच्या बागलार दिसपडते वचून दार तापट आसतना क्रमेण ताणें मन बदलून तिका जें कितें गरज आसलेंगी ती न्हीद दिली म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया सर्व निराधारां खातीर दुबळिकायेक वळख जाल्या सगळ्यां खातीर कश्टांत आसलेल्या खातीर सोम्ये जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार तुवें जुजे आनी मरिये सांगाता जियेत आसतना हाताचो वावर केलोय आनी अशें कुटुंब चलोवन व्हरूंक कितें गरज आसा गी तें जुजे सांगाता मेळोवन तुवें कामा मुखांतर दाखोवन दिलें काम घन दिता तकली उकरून जिवंक साध्य करता सोम्ये जेजू आज काम होगडयल्या सर्वां खातीर आमी मागता तांकां हर एकल्यांक जिणेची वाट दाखय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सोम्या आमचे प्रार्थने 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 सोम्या आमच्या गावात गावात काम होगडलेल्या सर्व कुटुंबां खातीर भावा भयणी खातीर आमी मागता तांकां जिणेंत बरोसो दी तांकां
काळोखांत उजवाड दाखय म्हूण मागता हांव आमचे प्रार्थने सोम्या मोगाला सोम्या जेजू वावरा खातीर खातीर परगांवांनी वचून वावुरतेली मनशां ते उरचे खातीर आनी तशेंच सांबाळ मुखार व्हरचे खातीर तुजी काकूळ तूं आनी दया तांचेर दाखय म्हूण मागता हांव आमचे प्रार्थने सोम्या मोगाला सोम्या जेजू काम नासतना भुके वरवीं कश्ट केल्या सगळ्यां खातीर आमी मागता हांव पयशे नासतना खाण जेवण आसना काम नासतना पयशे मेळनात आज जायतीं मनशां ह्या मुळाव्या गरजेच्या कश्टांत आसात जिवीत उरजे जाल्यार मनशाक खाण गरजेचें असलें खाण जाय जाल्यार आदाय पयशे गरजेचे काम गरजेचें ह्या सर्व कुटुंबां खातीर मागता हांव सोम्याजी तुवें असली रचना जावन आसात सर तांच्या बुके जेवण ते खातीर विनंती करता हांव सोम्या जेजू आमच्या ह्या संवसार कश्टोवचें कित्याक म्हळ्यार तांच्या लागीं पयशे नात तुझ्या मोगाला जेजू खातीर विनंती मागणी आयकून ते काकूळ तुझा केल्ल्या मेळटा तेच प्रमाणे पात करोड न्हू बदलून तुका उलो सोम्या जेजू आमच्या भोव सर्व खातीर मस्त मनशां आमच्या लागीं मागोवन जाल्यान जिवीत जाला असल्या वेळार आमचे विनवणेचे मागणी आयकून घे सोम्या फिरमत घर तुझी दया दाखय उजवाड दी ताच्या सर कुटुंबा खातीर आमी तसलो कुटुंबा पयलें तो दुबळे आसतना जिवीत जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा तुजी दया त्या कुटुंबांतल्या मनशांक काम आनी येवन जिवीत सुदरोवच्या सोम्या मोगाला सोम्या आनी तशेंच ज्या विज्ञान लोगे सक्कडी आमी त्या वरवीं करूंक शकता म्हणून चिंतले गे सक्कडी अस्कत जाल्यात सगळ्या मनशांक आज भोगता सोम्या तुजे तावन आमी पयस चूक जाल्या आमच्या काय बरी सक्कडी आमी करूंक शकना गर्व आमकां उपकार असो न्ही
बगार तूं आमकां जाय म्हणलें चिंतप सक्कड मनशां तें आयिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा मोगळा असल्या सोदोम आनी गोमोराच्या लोकां खातीर आब्रामान विनाती ती विनाती निनिवेच्या लोकांनी तांचे जिवीत बदलून तुका उलो मारलेल्या वेळार तांचे मागणे तुवें आयकल्ले बरी आज आमी मागता सगळ्या संवसारा खातीर हो सगळो संवसार आज निनिवेच्या शहरा बरी जाला आज सक्कडी लोक निनिवेच्या लोकां बरी तुका उलो मारता सोम्या सगळ्यांचे मागणे तूं आयकून घे आमी तुज्या लागीं मागता आसतना आमचे तूं मानून घे म्हूण आमी मागता सोम्या आयक आमचे प्रार्थने 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 सोम्या तुझ्या संवसारांत मनीस जावन येवन लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरतना सबार जाणांनी तुज्या लागीं उपकार मागलो कानान गारन स्त्रियेन शातापातीन जाहिरान बार्तिमेवान कोणकारांनी आनी तुवें तांचे मागणे आयकले आनी तांकां गरज आसले मोगळा जेजू आज आमी मागता सर्व आमच्या भोंवतणीच्या कश्टांक वळख जाल्ल्या दुबळिकायक वळख जाल्ल्या निराधारी जाल्ल्या निरुद्योगी जाल्ल्या सगळ्या खातीर आमी मागता सोम्या कामाळाच्या वावराड्यांत तुजो हुस्को आनी तुजी बिरमोत आमचे थंय दाखयलाय आज आमी मागता ह्या चड कश्टांताच्या लोकां खातीर तुजी बिरमोत तुजी दया आमकां जाय आमच्या पातक तूं पळयनाका आमचे पातकां मेजून गेल्यार खंडीत जावनी आमी योग्य न्ही तुजे कित्याक गर्वान आमी पयस गेल्या तुज्या लागीं पाश्चातापाच्या ताळ्यान तुजी बिरमोत सक्कड मनशांक दाखय परत एक पावटी पडलेलो संवसार हो उबार सोम्या दुबळ्याच्या जिणयेंत तूं दिवो जावन आयलोय पडलेल्या स्त्रियेक गरीबपणांत आसलेल्याक तुवें उंच उबारलें तें गीत आमी गायलें तुजी काकुळट आनी दया आमकां सगळ्यांक लाभय पडलेलो संवसार उबार सोम्या जेजू आनी ही कोसळलेली आर्थीक स्थिती सुदार कर आनी ह्या वरवीं परत ते फावटी संवसार पाटी परतोवन चलच्या खातीर तुजी कुर्बानी आशिर्वाद सगळ्या संवसाराचेर सगळ्या लोकांचेर आयक आमचे प्रार्थने सोम्या पिडेक वळख जाल्ल्या सर्वांकी त्या पिडेतावन राख सोम्या आनी तांकां बरी भलायकी दी आनी तशेंच ह्या पिडेक फावो जावं दी आनी ह्या वरवीं त्या पिडे विरुद्ध झुजोवंक एक बरे हातेर वखद फावो कर म्हूण मागता सोम्या आयक आमचे प्रार्थने सोम्या मोगळा सोम्या जेजू आज पिडेस्तांची सेवा करतल्या मनशां खातीर आमी मागता ती जावन आसात नीज तुजी पाटला उदारा सक्कडी बियेवच्या स्थितीर आसता आसतना करतात तांकां सगळ्या तुझे रक्षण सोम्या आनी तांच्या कुटुंबाची गरजाचें रक्षण दी आनी चाकरी करूं तांकां गरज आसचे ती आश सोम्या प्रार्थने सोम्या आमचो सोडवणदार जावन
वैज जावन आसलो वैज जावन आसाय आज ते सगळे प्रत्येक जावन ही पीड येऊन ही पिढा ती पण म्हणून मागता हालेलुया 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 ते उभा हांवें म्हणटा आसतना म्हजे सोमी सांगाता मेळा सोमी ह्या संसार पिढेस्तांक तुवें गुण केले भुकेल्यांक जेवण दिले कष्ट जाल्यान बिरमत पावलो तुझे बिरमत आज आमी आयकल्या पर्यंत आसतना वपार आज आम्ही मागता काम नसताना काम तर भावा बहिणीक राख आणि सांभाळ सोमिया सर्वांचेर पिढ्यांचेर आणि प्रत्येक जावन कडी जाल्यान आदायना हे देवा प्रार्थुया हे देव पवित्र मित्रांक आमी मान आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय राज करताय
सैन्य